मंगळारा श्री फाउंडेशनान कुमारजुव्यां फुकट दांत तपासणी शिबीर आयोजीत केल्लें। ह्या शिबिराक लोकांनी व्हड संख्येन वांटो घेतिल्लो। RDX गोवा खातीर कुमारजुव्यांच्यान महेंद्र गांवकर। सामाजिक कार्य आसा जेणे करून भुरग्यांक प्रत्येक मनशाक कळटलें की दांताचें म्हत्व कितें। हांव ताका लागून आमचे डेंटलचे डॉक्टर जे आसा हेका आमी धन्यवाद म्हणटा आनी अभिनंदन करता, कित्याक की ते आयज हांगासर ग्रूप जमिल्ले आसा आमकां लागून तुमकां लागून। तेन्ना हो लाभ जो आसा सगळ्यांक मेळटलो, सगळ्यांनी घेवचो आनी ते डॉक्टर मेळवाच करतले। म्हाजो मेन मुद्दो दिसता म्हणल्यार डॉक्टर तुका सांगतले अशें करा तशें करा, ताका आमकां फॉलोअप ते प्रत्येक भुरग्यांक आमी पालकांक करपाक जाय। जे कोण हांगासर लोक चेक करपाक गेल्ले आसा तांकां फॉलोअप आसता, फॉलोअप करपाक प्रत्येक पालकांक दिवपाक, तेन्नाच तांकां तेजो खरो फायदो जातलो। संदी आसा आनी हांव ताका खूब वेळा सांगता, तूं तुजें काम चालू दवर, काम योग्य रितीन कर, राजकारण मनशाच्या फाटल्यान धांवन येतलें। अशा प्रकारचे लोकाभिमुख कार्यक्रम जे लोकांचे फायद्याचे आसात असे कार्यक्रम घेत आसात आनी त्या हातूंतल्यान आजचो हो कार्यक्रम खूब इम्पॉर्टंट आसा, कारण आजचे जे जीवन आसा तातूंत आमी भायर वता कितें कितें खातात ताचो परिणाम आमच्या हेल्थाचेर जाता आनी चड करून दांतांचेर। आमी सगळे कशें जाता की चॉकलेट्स चड सगळ्यांक चॉकलेट्स आवडटा, आयस्क्रीम आवडटा, पूण ते खाता आसतना आपल्या दांतांचेर कितें इफेक्ट जाता हें आमकां सगळ्यांक खबर आसा आनी त्या तातूंतल्यान आमी आमच्या दांतांची जेन्ना काळजी घेवपाची आसता तेन्ना अशा प्रकारचे कार्यक्रम म्हाका दिसता खूब इम्पॉर्टंट आसात आनी हेच्या फुडें सुद्दां अशा प्रकारचे कार्यक्रम ह्या मतदारसंघात जे लोकांच्या फायद्याचे आसतले अशे कार्यक्रम श्री फाउंडेशन प्रत्येक फावटी घेतले, इनिशिएटीव घेतले। अशी